Pagputagatmiang gayan kono niya Deva mogagaya Deva utoray kung Jivit babagbetok Sugli etay sayat Deva mogagaya Deva utoray kung Jivit babagbetok Sugli etay sayat Deva mogagaya सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू कृपारी आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज ह्या 8व्या नोवेनान सांत जोसेवाच्या हेची मांडावळ करता लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रेजा समुदाय बिहायंड NSD सगळ्या गोरब्यांचेर जोसेवाच्या मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता बार्बोजा फॅमिलीच्या ओतम्या पासत कायतान बार्बोजा ही मिसाची भेट भेटयता. दुसरे दिसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या बालंदान एंटनी आनी इजाबेल कुन्या हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया मॅरिलीज गोन्साल्वीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हे सगळी आमची मागणी आमची जण एकल्याची देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी जे मुद्दे आमच्या मुखार आसात बो करून मादेई नदीचे बाबतीन जेन्ना सोडावीर सगळ्यांक एक कॉल दिल्लो आसा आमची ही मादेई रिवर सांबाळपाक मागुया देवान आमची सवे ही नीत दाखोवंक. तशेंच डबल ट्रॅकिंगा विशीं वेलसांव हांगासर कालच्या दिसा कितें जालां तें आमकां सगळ्यांक खबर आसतली. डेप्युटी कलेक्टर येता म्हणलो आनी डेप्युटी कलेक्टरानूच फटयले. मागुया आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा पासत आनी हेर सरकारी मनशां पासत लोकांचें तांणी आयकूंक आनी लोकांक रेस्पेद दिवंक कितें भाशेन मागुया कसलेंच वायलन्स जायना जावपाक आनी बरे भाशेन शांततायेन हे मुद्दे सुटावे जावंक आमी कितें भाशेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो आमी सगळीं समाजांत जियेता आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमची जबाबदारी. समाज आनी राजकारण बरोबर वेतात आनी ह्याच पासत समाजाचें बरेपण आमच्या राजकारणाचेर दवरलेलें आसा. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा समाजा आनी राजकारणा विशीं आसलेली जबाबदारी आमी वळखून घेवन आमी हो विशय रचला. राजकारणा म्हळ्यार चलतल्या वायटा आड झुजून जेजूचो पाटलाव करुया. राजकारणा म्हळ्यार चलतल्या वायटाचेर झुजूंक आमीच पयलीं सोत आनी नीत उबारून दवरतलीं मनशां जावंक गरज. आयचो दीस आमचे दियोसिजेच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनी न्यायसभेच्या ट्रायब्युनल वावरा खातीर भेटयल्लो आसा. दियोसिजेच्या लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या उद्देशी देवाचें उतर सेवाधर्म आनी हेर बाबाताची वळख सोंपेपणी आमकां पावता जाल्यार न्यायसभेच्या खात्या उद्देशी पवित्र सभेच्या वांगड्याचे हक्क आनी न्याय राखूंक उरता. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागतना आमी सगळ्या नितीन जिवंक आमकां आव्हान दिता आसतना आमी हे सोत ओळखून घेवंक ना नीत करूंक आमी जायते फावटी फाटीं उरल्या. आमच्या पातकांची हे वेळार उगडास करुया. देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां म्हजो ज्ञान सारून सांगता मनाक चिंतून तोंडानुसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांगपाक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं
विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जियेतान रासवूच चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. वाचप. बाबा भयणीनो, खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जाता तुंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताचे काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. देवा मुखार लिपोवन उरता तसली रोचना ना, पूण सगल्या ताच्या दोळ्या मुखार विंगलें आनी उक्तें आनी ताका आमी आमच्या कोन्यांचो हिशोब दिवंक जाय. आमी उचारतांव तो बावार्थ तीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सरशें रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो असक्तायो ताका लागोनात, तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साच्या ताळण्या कश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. तुंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कृपा. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. आनी एकदां म्हणुया, तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची सोमूट सोर्व बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेण्ट्यांची जाणवाय. जबाब. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोश्ट उजळ दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारका. जबाब. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू दुसरे दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सोशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें चलून वेतना मांडवीर बसुल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये.
आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलेले. तर हातले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसूदारां आनी वायटव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिसेव पक्षाच्या 2 शास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हणे, 2 वसूदारां आनी वायटव्यां सांगात ती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकून जेजून तांकां म्हणे, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटकारांक वयसाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय आमी घेतला तो जावन आसा आमचे ह्या लोकशायेंत आमी जियेता आसतना आमी सगळीं अदीक आनी अदीक जे कोण आमचे आमदार आसात वा आमची लोकशाही आसा तातूंत अदीक नितीचे आनी स्वताचे आमी गवाय जावंक आमकां उलो. म्हणटकूच आयचे दिसाक आमी लेवीच्या आपोण्याचेर नियाळ करता. कसलें आपोणें जायत तें? जेजून ताका म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये, आनी कांयच वेळ काडिनासतना तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. हीं उतरां मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमकां चड मेळटात. कित्याक गाय लेवीन आपूण 1 मिनट सुद्दां चिंतूंक ना जायत. कित्याक गाय ताणें आपूण एक धर्मशास्त्री, आपूण एक फारिसेव, आपूण एक बरो मनीस, आपल्याक गिरेस्तकाय आसा असलें कांय चिंतूंक ना. वा हांव एक 2 वसूदार, म्हाका समाजांत किकोन करतात, म्हाका समाजांत भायर येतात, म्हाका समाजांत म्हजी वीट येता कित्याक हांव सरकारा वाटेन 2 वसूल करता. ही कार्य हांव करता आसतना म्हाका लोक भायर येतलो हें पुत्यान ताणें चिंतूंक नासतना तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आमचो पाप साहेब जो हालींच ह्या संवसाराक वतलो बेनेडिक्ट 16वो हाणें म्हटलां होलिनेस is not something, or holiness is not a separation from sin, but rather holiness is to experience the love and holiness of God. जायते पावटी भाव भयणीनो, holiness is not to give up something, but it is to become, or it's to transform ourselves into someone. म्हणजे कोणूय आमी जावप आमच्या जिवितांत. आनी हें राजकारण मळार आमी पळयता. आजकाल आमचें राजकारण मळार आमी पळयलें जाल्यार एकदम भ्रश्टाचार आनी ओगेपण, इंडिफरन्स, शेडेमोडाय आमकां दिसून येता. कितें जालां तें आमकां पळोवंक ना. आमचीं बोल्सां भरल्यार आमकां पुरो, आमचो वांटो आमकां मेळ्ळ्यार पुरो, आमचीं कामां जाल्यार पुरो. दर एकलो आमदार, दर एकले राजकारण मोडार जो कोण वावुरता तो म्हणटा म्हजे पोरजे खातीर हांव उमको वावर करतां. म्हज्या पाटलावदारांनी म्हाका सांगलां देखून हांव उमक्या पक्षाक तेंको दितां. म्हजीं कामां जाल्यार पुरो, म्हज्या पाटलावदाराचीं कामां जाल्यार पुरो. पूण समाजाचें बरेंपण खंय गेलें बाबा भयणीनो? जायते फावटी आमी समाजान वायट आसा, आमच्या समाजान आसा ती अनीत पयस करूंक आमी झुजूंक जायते फावटी फाटीं उरता. आनी हें करूंक थोडे आमच्या मनशांक ह्या समाजान आमी विचून काडटा आनी तांकां म्हणटा राजकारणाच्या मोडार तांकां आमी आमदार म्हणटा. हे आमचे आमदार आमकां बरेंपण हाडूंक दिसपोटी वावरूंक गरज, तांच्या जिविताचें बदलप आसूंक गरज, तांच्या जिवितांत कितें अनीत आसा ती तांणी पयस धरून दुसऱ्या पासून अदीक नितीचे मनीस तांणी जावंक गरज. आज आमच्या पयल्या वाचपांत आमी हेब्रेवांक बरयलेले कांय बरीं उतरां म्हणल्यार कोरेंस देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, तें दोनूय वाटांनी पाजलेली तरवारी परस भितर रिगता. हें देवाचें उतर जर आमच्या जिवितांत दर दिसाक रिगलें जाल्यार भाव भयणीनो, आमचें जिवीत अदीक स्वताचें जावंक आमकां आव्हान हें देवाचें उतर करता. वायट आसा तें पयस करूंक, आमच्या समाजांत जी अनीत आसा ताचेर आमी झुजूंक आमकां हें देवाचें उतर आपयता. खंय आसा गाय आमचें अंतस्करणां? आजकाल आमचें अंतस्करणां मेलोलीं आसात. आजकाल आमचें अंतस्करणां शेडेमोड्यान आसात.
जसो पाप साहेब म्हणटालो, इट इज नॉट, होलिनेस इज नॉट जस्ट गिविंग अप or saying no to sin, but it's a transformation into someone. आमी कितेंय तरी जावंक गरजेचें. आमच्या जिवितान देवाचो मोग आमी अणभवूंक, देवाचे खरी भक्ती आमी अणभवूंक आनी देवाचें पवित्रपण आमच्या जिवितान दिसून येवंक गरज. मातेवान आपल्या जिवितान हेंच केलें. ताणें बाबा भयणीनो आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा तेन्ना लेवीक हाका देवान आपयलो, तेन्ना उठलो आनी रोखडोच जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. आपल्याक सुरक्षा आसतली, आपूण एक दोन वस्तूदार म्हजे लागीं गिरेस्तकाय आसतली, ती पुजावन हांवें दवरल्या कोणाक भेटटली. जेजूचो पाटलाव केलो जाल्यार म्हाका कितें बऱ्याक पडटलें, कसलो फायदो जातलो. म्हजी पाटलावदारां जीं आसात, जांची हांव उदार पोसण करतां, तांकां कितें जातलें हें ताणें चिंतूंक ना. बाबा आज आमच्या राजकारणीक मोडार हे सगळे आमी चिंताव आनी आमचोच दुस्पोट आमी करता, समाजाचो दुस्पोट. आमी दुसरे सुवातेर आमच्याच वातावरण आमी भाव भयणीनो जें साप आनी देवान आमकां बरें दिलां नितीचें, तें आमी अनितीन चलोवंक आमी दिसपोटी मुखार सरता. तिसरे सुवातेर लोकांक भाव भयणीनो उनीत आमी करता, लोकांचे हक आमी माडयता. लोकांक जे हका प्रमाणे जिवंक जाय आसलेलें, लोकांक जें कितें सुविधा मेळोवंक जाय आसली, लोकांक आपल्या जिवितान जें कितें उदार पोसोन दिसपोटी तांकां मेळूंक जाय आसलें, ते हक सगळे आमी माडून आमकां जाय ते भाशेन आमी मनशांक वापुट्टा आनी लोकांक उनीत करता. आज आमच्या लोक संपर्काच्या साधना उदेशी आमी दर दिसाक भाव भयणीनो लोकां सगळें संपर्क करूंक वावुरता. आमची खातीं हेंच करूंक दिसपोटी वावुरता. न्यायसभेचें खातें आसा तें निती पासत लोकांक नीत मेवची, हाका लागून लोकांक जायते फावटी आव्हान दिता, उलो करता, जमात करता, तांचे बरोबर भासाभास करता. ह्या खात्या खातीर आमी तांचो उगडास करुया. तातूंत वावुरतले जायते आमचे समाज सेवक आसात, दुसरे बरे वावुरपी मनीस आसात, दुसरे समाजा खातीर व निती खातीर झुजतात तसले मनीस आसात. सगल्यांचो आमी उगडास करतना पांच जेबाजाचोय आमी आज कितें भाशेन ताच्या नव्यानाचो उगडास करता. कितें म्हूण उगडास करता? ताच्या जिवितान नीत आनी अनीत आसात थंय बाबा भयणीनो ताणें आपलो ताळो उबारलो. जंय ताका दिसतालें थंय राजाक वचून ताणें सांगलें तुमी करतात तें सारकें न्हय. आपल्या जिवितान खोडकारां पासत अदीक वावुरलो. समाजाचे देगेर आसलेल्या मनशां खातीर अदीक आनी अदीक ल्हानविकायेन सेवा चाकरी केली. आपल्याचेर अनीत येतात ती ताणें पडूंक ना. भाव भयणीनो समाजान संपर्क ताणें लोकां सगळे अदीक भावार्थान बरवशान आनी तांच्या जिवितान पवित्रपणान ताणें सारलो. आमकांय देव आज हेंच करूंक आपयता. अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत पवित्रपणान आमी जियेत आसतना आमच्या जिविताची नवसोरणी जावंक, दॅट वी मे बी ट्रान्सफॉर्म्ड नॉट इंटू समथींग बट इंटू समवन. आमच्या जिवितान समाजान आसलेली अनितीचेर आमी झुजूंक, आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमी दुसऱ्यां सवें नितीचे मनीस जावंक, दुसऱ्यांचो हुस्को आमी धरूंक, आमच्या शेजार सामाऱ्याक आसलेल्या भावा भयणांक आमी पावूंक, हीच कृपा आयचे दिसा आमकां मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. पवित्र सोबेचे वडील देवाचे पोरचेक नीत आनी सोत सांबाळूंक पोरगोडटना राजकारणांत जबाबदारेन आनी निस्वार्थी मनान ताणें मिसळ जावंक शिकोवंक आनी तांकां उर्बा दिवंक देवाची कृपा मागुया. दर बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची खाकरीत कर. पक्षांचे आनी फक्त पक्षाच खातीर वावुरचें मन आमच्याच आमदार मंत्र्यांनी निबेल जोडून दिवंक आनी समाजाच्या बरेपणा पासत सरकाराचो दुडवांचो आनी हेर आदार भरपूर मेळूंक देवाची कृपा मागुया. दर बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची खाकरीत कर. राजकारणाच्या वायट्यांक लागून आयज आमच्याच कुटुंबांनी
वाड्यांत आनी गांवांत जायत्यो फुटी पडलेल्यो आसात. ही दुस्पोट पयस जावंक आनी काळजीदारपणान आमचोच फायदो पळय नासतना राजकारणांत वस्तोल्या वायटांचेर आड आमचो ताळो उबारूंक देवाची कृपा मागुया. देव बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयकून आमची काकूट कर. आयज आमचे डायसेसाच्या लोकसंपर्क साधण्याच्या आनी न्याय सोबेच्या ह्या वावरा खातीर भेटयलोलो दीस पाळटना लोकसंपर्क साधन्या खात्या उद्देशी राजकारणांत आसलोले वायट उजवाडाक हाडूंक राजकारण नितायेर पडूंक आनी न्याय सोबेच्या खात्याच्या वावरा उद्देशी पवित्र सोबेच्या वांगड्यांक न्याय मेळूंक देवाची कृपा मागुया. देव बापा तुझ्या तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयकून आमची काकूट कर. भोव सर्गींचे बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हण आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. बापाक मानना कोण कोण बायलो जाय खालसाची गोडी भोगती ताका नाका बलिदाना सगळ्याची दया प्रिती मोगाल बाबा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी मोगाल बाबा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. मोशा भाऊ मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा तुझ्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळूं आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदान सासनाचे देवा सोडकारी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या दिवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैबान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारोण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या आसो दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 तोलपरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान उंचरगीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय उंचरगीत तुका सोय सोय. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगती चोपो ती बागेवन सुसे बागेवन दवरून वता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी पडून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपुल्यान ती चुकले आमी सुभागी म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. तोरी तुझे काळीज मोवाचोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका तोरी तुझे काळीज मोवाचोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका तारूक लागल्या म्हज्या ओतम्याक जेजू
मोजें कांतूच स्वर्गा वेल्या उड्या ये जेजुये तुका आशोग रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजुये तुका आशोग रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचें म्हूण आयलां तें तांकां सुबामपणान मेळचें म्हूण आयलां. प्रार्थुया. सूर पुदविदा देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जाव आनी अशें आमी करता तें सगलें तुका मानू. हें आमी खालतीपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भाव भयणीनो, काल सांगलेलें ते भाशेन चलो सांकळी ही रिवर मादेई पासत कॅम्पेन जी सुरू जाल्या आनीक 16 तारखेर सांकळी आमोणा विर्दी हांगासर ह्या ग्रावंडाचेर ही रॅली दवरलेली आसा. तुमकां कोणाक वचपाची खुशी आसा जाल्यार तुमची नांवां दिवची. ज्या कोणाक बसीन येवपाची खुशी आसा सांजे 4 वाजता ही जमात जाता ते भाशेन आमी जायत्या जाणांनी वांटो घेवचो. कित्याक जरी तर ही नदी आमची मादेई डायवर्ट जावन कर्नाटकान गेली जाल्यार फकत नॉर्थ गोवाक न्हू पूण आख्ख्या गोंयांक जायतें वायट जावपाचें आसा. जाल्यार मागीर आमी रडोन फायदो ना. पूण आतां जेन्ना आमचो ताळो आमी उबारपाक जाय तेन्ना हो सयेक घेवया. मागता तुमची नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी दिवची. त्या प्रमाणे बसींचो बंदोबस्त करपाक जाय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुन्यांत क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया U35 पेज नंबर 249. U35. भागिवोन जाल्या आमच्या भावा विनोद्यान तुजी मजत पावय. साक्षी दिव जेजू बावार पोसून उर्बेन बोल आमकां जागोय. सुसेवासा आमच्या बावा तुजे पासत आर्गा मोयमा. बाबा जेजू पवित्र आत्म्यान आर्गा मोयमा ससना ससना. सुसेवासा आमच्या बाबा तुजे पासत